पहिली म्हणजे मॅच रेफरी तुका क्रिकेट खेळा नासतना जावपाक मेळना. म्हणजे फर्स्ट तेंच्यांनी BCCIची क्रायटेरिया आसा की 20 रणजी ट्रॉफी मॅचेस मिनिमम खेळपाक जाय. तेच्या मागीर तुका 5 इयर्स कूलिंग पिरियड जाय. म्हणजे आफ्टर रिटायरमेंट तुका 5 इयर्स जावनूच ही एक्झाम अपियर करपाक मेळटा. सो ती तेंची क्रायटेरिया आसा. तेच्या मागीर असोसिएशनान तुका तुजें नांव धाडपाक जाय. एवरी असोसिएशनाक 3 प्लेयर्स नाल्यार 2 प्लेयर्स अशे तेंचे आसता ते थंयसर धाडटा ऑल इंडिया आनी मागीर थंयसर अरावंड 70 to 80 प्लेयर्सां मदीं एक्झाम जाता आनी थंयच्यान ते तेंकां जितकी रिक्वायरमेंट आसा तितके ते पॅनलान इन्क्लूड करता. ह्या वर्सा आमकां तेंच्यांनी 10 घेतला. 10 टॉप 10 आसा तेंकां इन्क्लूड केला पॅनलान. इयर बिफोर जाल्ली तेन्ना अरावंड 12 कितें घेतलेले. सो तेच्या मागीर आतां तेंचे मे बी ट्रेनिंग बीन आसतली आनी तेच्या मागीर सीझन जेन्ना स्टार्ट जातलो तेन्ना आमकां ते असायनमेंट्स दितले कितें आसा ते.